भाव भयणांनो, तुमकां सगल्यांक हांव देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 20वी चीट 19 ते 23 पर्यंत. आनी आयच्या शिवर्तमानान आमी आयकता की हो जो दीस जो जेजू आपल्या शिसांक उलयता तो जावन आसा दीस जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जाता. The day of the resurrection. आनी भाव भयणीनो, ह्या दिसा कितें जाता? सकाळीं जेजू मारी मॅग्दलेनाक आनी त्या बायल्यांक मेवता. तांकां सांगता ती खरोच पुनर्जीवन जाला. त्याच्या उपरांत कितें करता? एमावसाचेर दोगशीस बेतात एमावसाक आनी तो तांकां मेवता आनी तांकां सांगता की हांव खरेंच पुनर्जीवन जाला. आनी शेकीन निमण्याक दीस जावच्या काबार जावच्या आदीं तो आपल्या इकरा शिसांक मेवता आनी तांकां सांगता हांव खरेंच पुनर्जीवन जालां. तांकां ताची शांती दिता आनी भाव भयणीनो तांकां सांगता पळयात, हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना, केन्नाच तुमकां एक सुरत सोडचो ना, कित्याक हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो. आनी पवित्र आत्मो केन्ना आयलो? जेन्ना जेजू स्वर्गार गेलो. जेन्ना जेजू स्वर्गार गेलो आनी ताणें सांगलें आपल्या शिसांक तुमी जेरुजलेमाक रावात, भायर वचो नाकात, कित्याक जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां घोटां येतली, तेन्ना तुमकां शक्ती येतली देवाची आनी तेन्नाच की तुमच्यान देवाचें उतर परगोड करूंक जाता. म्हणटच तांकां सांगता तुमी बसात, खंयच भायर वचो नाकात. आनी तो म्हणटा तांकां हांव आतां मेलां आनी पुनर्जीवन जालां आनी तुमकां हांवें नवो जल्म दिला. ह्या वेळार नवो जल्म कसलो? जेन्ना आमी ह्या संवसारान जल्मता तेन्ना आमी एके भाशेन मेल्लेलीं कशीं येता. आमकां जीव आसा पूण आमी आमच्या आत्म्यान मेल्लेलीं आसा. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता तेन्ना आमचो मेलोलो आत्मो पुनर्जीवन जाता, नवो जाता. आनी जेजू आतां मरोन पुनर्जीवन जाला आनी शिसांक म्हणटा खरेंच ताचेर विस्वास सोडटा आनी ताका म्हणटा तुमी नवो जल्म घेयात, तुमी आतां नवे, तुमी आतां जावन आसा देवाचीं भुरगीं. पूण तांकां आजून पवित्र आत्मो मेळोंक ना आनी तो म्हणटा तांकां तुमी आतां जावन आसात भुरगीं देवाचीं. पूण भाव भयणीनो, भुरगीं देवाचीं आसून आमकां जाय पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्मो तांकां केन्ना येयलो? जेन्ना जेजू गेलो स्वर्गार ताणें पवित्र आत्मो पेंटिकॉस्टा दिसा धाडलो आनी आमी आयज फेस्त करता पेंटिकॉस्टाचें, पवित्र आत्म्याचें. आनी ताचे फुडें कितें म्हणटा जेजू? तो म्हणटा जेन्ना कोण तुमचेर आड येता, कोण तुमकां वायट करता, तुमी खरेंच तांकां भोगसूंक जाय. भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आमकां भोगशिल्ल्यान, जेन्ना आमकां नवो जल्म दिला तेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाली. देव आमकां आमच्या आत्म्यान पळयता आनी आमचो आत्मो जाला एकदम निठोर, तो केन्नाच पातक करिना. आमचो आत्मो जावन आसा असो की आमचो नवो आत्मो आतां देवाच्या संबंधान आहा. आमची कूड आनी आमचें मन देवाच्या संबंधान आसना सदांच, कित्याक आमी पातक करता आमच्या मनान, आमी पातक करता आमचे कुडीन. पूण आमचो आत्मो जो आमी जेन्ना जेजूक भावार्थ दवरला तेन्ना आमचो आत्मो नवो जाला सासणाच्या सासणा आनी त्या नव्या आत्म्यान आमचो संबंद आसता जेजूशी, देवाशी. आनी जेजू कितें म्हणटा? जेन्ना आमी पातक करता, कितें वायट करता, आमी खरेंच एके भाशेन दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय, कित्याक जेन्ना आमी भोगशिता देव आमकां भोगशिता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी भोगशिना आमी एके भाशेन देंवचाराक लायसन्स दिता आमचें पाड घालपाक आमच्या जिवितान. देव आमचें कांय वायट करना, आमी नवो जल्म घेतला. पूण जेन्ना आमी वायट करता, आमी कोणाक दुस्मानाक आमच्या भोगशिना तेन्नाच देंवचाराक आमी लायसन्स दिता आमचें पाड घालपाक. कितें आमकां सजमोंक जाय की देव आमचे भितर आहा पूण तरी आमी देंवचाराक आमी इतलो पावर दिता आमच्या जिवितान. केन्ना? जेन्ना आमी कोणाक भोगशिना, केन्ना आमी कोणाचें वायट करता, आमी पातक करता तेन्ना की आमी लायसन्स दिता देंवचाराक. पूण देव आमचो खरेच भाशेन मोग करता. आनी आयज जेन्ना आमी ह्या सुवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमी इतलेंच आमच्या मनान दवरया
जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरला, जेन्ना आमी तो दुसरो जोन घेतला, आमचो आत्मो एकदम नवो जाला, जेजू सारको जाला आनी देव आमचो मोग करता. पूण आमी आमची गरज आमचें मन बदलपाक, दुसऱ्यांक भोगसुपाक, बरे भाशेन चलपाक आनी सगळें देवाचें आमकां ह्या जिवितांत फाव करपाक. भाव भयणीनो, ह्या पेंटकॉस्ता दिसा पवित्र आत्म्या उदेशी आमी ही घोटाय घेवया देवाची आनी हे भाशेन बरे भाशेन देवाचे भाशेन आमी आमचें जिवीत चलया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव एक खरेच भाशेन एक बरो दीस आवडयता आनी हांव समजता की तुमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करून तुमचें जिवीत भावार्थाचें जेजूचें म्हूण मानतात. म्हणून तुमकां सगळ्यांक एक बरो दीस मानता आनी तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा. परतून फाल्यां तुमचे कडेन उलोवपाक हांव हाजीर जातलों. गॉड ब्लेस.